उमेदवार वेंचपा खातीर भाजपाची आज बसका जाली। भाजपा फुडाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण उमेदवाराची पयली वळेरी फाल्यां जाहीर करतले। आयकात गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडेक। आज आशिल्ली पळय ती स्टेट इलेक्शन कमिटीची आज मिटींग आशिल्ली, कारण ते दीस कांय नांवां जाल्या हांवें रिकमेंडेशन मंडळाचो जो प्रोसेस केल्लो आमी सगळ्या मतदारसंघा भितर तातूंतल्यान कितें नांवां आयिल्लीं त्या नांवाचेर चर्चा करून पयरच्या हातून 27 आनी आज उरलेली 13, त्यामुळे आमी 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लडयता पयल्या वेळाचेर। हाचे पयलीं आमी 37, 35 अशें वयताले, पूण ह्या वेळाचेर आमी ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी इन्क्लुडींग बाणावली 39 तें डिसिजन आज जालें की ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी लडप। सो फाल्यां लिस्ट येतले ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले येतले डिक्लेअर जावन फाल्यां आतां तें वयर ठरता न्ही कशें त्या हातूंतल्यान तें वयर ठरता। सो लिस्टान एक नाव सिंगल नाव केलं का डबल डबल कांय कडेन डबल आसा, कांय कडेन एक साधारण कितले कडेन डबल आसा आतां तें हांव एक्झॅक्ट कशें अंदाज ती जर सिक्रेसी ती हांव कशी हें करूं फाल्यां तुमकां मागीर ना पार्सेकर सरान जाल्यार साधारण 12 नांवां जागे आय डोंट नो तेका खबर आसतली, म्हाका खबर ना। पूण थोडे कडेन अशें आहा दोना परस चड बी अशें आहा डेफिनेटली आसा, एकच ना न्ही, थोडे कडेन आसा। सो डिक्लेअर हे खंयच्यान जातले दिल्लीच्यान जातले दिल्ली का मिटींग आसा फाल्यां। कितें बंडखोरी जावपाचो भंय दिसता तुमकां? काय आसना तशें, कारण कितें एखाद्यान जर ठरयलें आपल्याक निवडणूक इलेक्शनाक तिकीट मेळुना मागीर म्हाका रावपाकूच जाय अशें जिच्या तकलेन आसा तो कदाचित करतात न्ही तशें। त्यामुळे आमचो प्रयत्न आसतलो की मॅक्झिमम पार्टीच्या निर्णया बरोबर सगळ्यांनी रावचें। तालिगांव पणजे आनी सत्तरी खातीर तुमकां फॅमिली राज्याचे आरोप जातले अशें दिसता? काय जावपाचें ना, ते डिसिजन जें कितें आसा पळय ते सगळें डिसिजन पार्लिमेंटरी बोर्डाकडच्यान जोडपे तांकां तिकीट डिक्लेअर जावपाक एखादो जर निवडून आयलो आसत जाल्यार मागीर ताका तुमी न्हू, जे पयले फावट बसतात तशें कांय ना। पयले फावट तो जर तूं एखादो सिटींग आसा जाल्यार तुका कसो डावरतलो? पूण तेची बायलूय बसपाक सोदता म्हणून तुका तुजे येतना तुजे जर दोनी जर ते निवडून आयले सत्तरीचे म्हणटा आमी सत्तरीन स्पेसिफीक एक ह्याचेर हांव कित्याक उलोवं त्या संदर्भान हांव काय पण म्हाका दिसता की ताजो काय इम्पॅक्ट जाता? योग्य त्या वेळाचेर सगळे विशय त्या वेळाचेर जाता। बिचोले बाबतींत कितें मातशें कन्फ्युजन ना, कांयच कन्फ्युजन ना, सगळे विशय मोकळो जातलो। स्टेट इलेक्शन सगळे हे जाल्लें आसा। कितले सिटींग एमएलएंची नांवां कट जावपाक शकता? हे अशें म्हणजे तुका हांव सगळें सांगल्या भशेन जातलें न्ही, म्हाका अधिकार ना तो ह्या, कारण एक जरी नांव असलें न्ही जाल्यार म्हाका वयल्यान हांवें एक नांव सुद्दां सांगलें जाल्यार अननेसरी कन्फ्युजन जातलें, कारण आमच्या पार्टीचो एक प्रोटोकॉल आसा, पार्लिमेंटरी बोर्डानूच तो निर्णय घेवचो पडटा। ते बोर्डाचें हें जें आसा पळय तें एक वेगळें हें आसता, ताका इम्पॉर्टन्स आसता। ताचो निर्णय हांवें जर सांगलें थंय एक नांव जाल्यार म्हणजे हाचो अर्थ हांव तें डिक्लेअर करता अशें जाता, म्हाका अधिकार ना तो। आनी हांगाली रिकमेंडेशनाची कितें आयलें ती धाडपाचें वयर डिस्कशन हांगा करपाचें धाडपाचें इतलेंच आमचो आसा। बिचोले कितें जालें पाटणेकाराचो काय प्रॉब्लेम जावना, हेल्थ इश्यूज? हांव एक्झॅक्टली एक विशयाचेर असो कांय हें करना, फाल्यां सगळे निर्णय जाल्या उपरांत मागीर तुका ब्रीफ करता।